नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर गोंया भितर अशे आसात की एकाच विशयाच्यो 5-5-6 केसी जावपाक लागल्या. पयलीं आमी एक विशय एक केस डिस्कस करताले. आतां आमची परिस्थिती अशी आसा एक विशय आनी 5-6 केसी, आनी त्योय बी कसल्यो केसी सारक्यो की गोंयकारांनीच कशे लुटले किंवा आनी कोणे येवन नाडले असली केसी. तोय बी गोंयकार वचून ते दिता पयशे गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून. आनीकय विशय आसात. ह्या सगळ्या विशयांचेर आमी चर्चा करतले. पांडुरंग बाब गांवकर आसात, जोयल बाब आफांचो आसात, लौकीक बाब शिलकर आसात. सो पांडुरंग बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. अशें कितें जालें की कितले जाणांनी गोंयकारांक नाडल्यात आनीक नाडल्यात सद्याक वचो दर दिसाची एक नवीन केस भायर येवपाक लागल्या. हें आतां इतल्याचेर थांबतलें काय आनीकय एजंट आसा अशें? हय, पळोवपाक गेल्यार नाडपाचो विशय जो आसा, म्हाका दिसता नाडपाक गोंयकार सगळ्यान सोंपें. तूं सायबर क्रायमान वचशीत जाल्यार थंय 150-200 कोटीच्यो केसी थंय पडलेल्यो आसात. इकॉनॉमीक ऑफेन्सांत तूं चॅक करशीत जाल्यार थंय 300-400 कोटीच्यो केसी थंय पडल्यो आसा. म्हणजे एक फेक सोसायटी काडप, क्रेडीट सोसायटी काडप, आनी कितें चेन स्किमीचे काडप, आनी कोण सायबर फ्रॉड करप, खंय जॉब दिता म्हणून सांगप, फॉरेनाक पे करप, हे सगळें. आनी कोण स्टॉकान घालता म्हणून सांगप, शेअर बाजारांत पयशे घालता म्हणून फसवप, कोण ऑनलायन आनी कितें तरी लॉटरी लागली म्हणून फसवप, ह्या सगळ्या हेतूंनी गोंयकार फसता. आनी एक विशिश्ट असो वर्ग आसा गोंयांत जांच्या कडेन म्हाका दिसता पयशे लिपोवन दवरले पयशे ब्लॅकाचे खूब आसा. म्हणजे तुमी नोटबंदी केलीच जाल्यार हेचेर कांय इम्पॅक्ट जायना. ते हे अनएकाउंटेड पयशे काडून हे लोक घालतात आनी मागीर फसतात. सो म्हाका दिसता फसप हे आमकां दिसता गोंयकारांकच लागू पडटा. तूं कसल्योय केसी काड प्रमोद, हांवें तो रिपीटपणे करना. आनी आतां लास्ट इवन आमी रावले तें गव्हर्मेंट जॉबाची फसवणूक. ही आयची गजाल न्ही, ही फाटली 10-15 वर्सांच्यान चालू आसा. कितल्योश्योच केसी पुलीस स्टेशनांनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी पडलेले आसात. आनी काय आदले मंत्री जे आसात वादग्रस्त, तांच्यांनी सुद्दां आपल्या डिपार्टमेंटाच्या म्हणजे भरती करता म्हणून सांगून लोकां कडल्यान पयशे घेवन लोकांक फटयल्ले आसा. काय तांच्यांनी सांगलां काय तांचे ते कोण ताचे लागींचे बगल बच्चे आसतात तांच्यांनी फसयला ते खबर ना. पूण अश्यो केसी येत आसात. हे फावटी ताजो अतिरेक जाला समजचो, चड जाले. कारण म्हाका दिसता की ठगसेन जे आसात, फटोवपी लोक जे आसात तेंची संख्या वाडल्या. आनी हितून एक समान सूत्र म्हाका एक आश्चर्य दिसलें की समान सूत्र ह्या सगळ्या केसींनी 4 ज्यो केसी आसात, टोटल 5-6 केसी आतां फाटल्या 8-10 दिसांनी येयल्या, जाल्यार 4 केसींनी समान सूत्र एक आसा की तेची लिडर जी आहात ती बायलां आसात. म्हणजे कोण एक दिपश्री आसत, कोण तरी पुजा म्हणून एक आसा, मागीर कोण प्रिया वलायज पुजा, मागीर कोण काल एक सरिता म्हणून एक नांव येयलां फुडें. सो ही जी नांवां जर पळयलीं जाल्यार एक समान सूत्र भितर आसा, कॉमन हें आसा की तेमी बायलांची लिडर आहात. हे कशें बाबा हे करूं शकतात आनी लोक कशे हांकां फसले, हो एक संशोधनाचो विशय जातलो. की म्हणजे काल एक खंय तरी बातमी येयली की बरें उलोवन ताका फसयले बी अशी बी म्हणून खंय तरी एक बातमी येयल्या. ते म्हाका खबर ना, पूण लोक आमचे गोंयकार फसता कशे पळय हो एक मोठो विशय आसा. आनी इतके प्रमोद 10-10, 15-15, 20-20 लाख दिवन तुमी फसतात नोकरे खातीर. कोणी सांगलें तुमकां की पयशे दिवन मेळटा? कारण एक प्रूफ दाखयात की हेका बाबा पयशे दिवन नोकरी मेळ्ळ्या म्हणून. तोंडान जायते उलयता आमी, जायते उलयता की पयशे घेता म्हणून. पूण पयशे घेवन जाल्लें काम कोण सांगता केन्ना येवन? जेंच्या कोणाचें काम जावं ना, जांचे कोणाचे पयशे असले ठगांक, हे ठगशेन जे आसा पळय, हांकां जे पयशे दिवन कोण फसल्या पळय, तेच लोक म्हाका दिसता भायर चड रुमर घालतात. आनी ह्यो रुमर आतां कितें ते काणकोण पासून ते म्हणजे पर्या, डिचोली म्हण, फोण्या म्हण, सावयवेरें, सगळे कडले हेचे रॅकेट जे आहा, इवन सांतांद्रे, सगळे कडले हे जे लोक आतां भायर सरल्या पळय, ते म्हाका दिसता की हे एक रॅकेट आशिल्लें. मोठ्या प्रमाणान ना, पूण ती सेपरेट ग्रूप हो. एक फोण्या वावरतलो ग्रूप, एक काणकोण, एक साश्टीन, कनेक्टेड ना हे लोक. पूण हे ठगसिनांच्यो टोळयो हे जे आसात, ग्रूप जे आसात रॅकेट, ते गोंयांत आसा पूण ते वेगवेगळे हितून वावरतात. आनी म्हाका दिसता की इंट्रस्टिंग पॉयंट दिसलो की हांचे जे लिडर आसा महिला आसा अशें हे 4 केसींतल्यान दिसले न्ही. हय, पूण अमेरिकेक आज महिला प्रेसिडेंट मेळ्ळी नासत, पण गोंया भितर जी सद्या प्रकरणां आसतात तातूंत भितर महिलाच फुडें आसा. असो एक बरो इंट्रस्टिंग विशय पांडुरंग बाब काडलो. जोयला मरावची बरी लौकीक बाब तांणी ठगसेन, बगल बच्चे असले शब्द वापरले. हे खंयच्यान आयले अशें तुका दिसता? आतां ह्यो ज्यो केसी जर पळयल्यो, एक गजाल आमकां आनीक कळ्ळी की पेडणे सावन काणकोण मेरेन कळ्ळें तुका, आनी 70 सावन मुरगांव मेरेन सगळे कडेन गोंयकार फटवल्यात. मागीर तशें हें बी कांय ना. मागीर मडगांवच्याक फटोवपा जायना, काणकोणच्याक फटोवपा जायना, पेडणेकाराक फटोवपा जायना, 70काराक फटोवपा जायना, अशें बी कांय ना. सगळे कडचे फटवल्यात. सो लौकीक कितें तुका अजून दिसता पांडुरंगान सारकें अशें ते डिटेक्टीव सिरियल बी आसनात तसो सारको प्लॉट बरो तयार केलो. हे कनेक्टेड नात, हे कशी तयार जाली आतां?
ज्यो केसी पळयल्यो न्हू जाल्यार आमकां त्यो खंय आजून तरी कनेक्ट जाल्ल्यो दिसना एकामेकांक. वेगळ्यो वेगळ्यो केसी आहा, दिपश्रीची म्हणा, मागीर पुजाची म्हणा, बिचोलच्या पुजा लायज प्रियाची म्हणा. पण आमी जर तेजे सीएमाच्या स्टेटमेंटाचेर वचत न्हू, सीएमच म्हणटा फाटलीं 10-12 वर्सां पुजा हे कामां करता म्हणून. फाटलीं 10-12 वर्सां म्हणजे पर्रीकराची गव्हर्नमेंट स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान म्हणूं येता ते खंय तरी एक्टीव आहा म्हणून. सो ते जर तेन्नाच्यान एक्टीव आहा, फाटले 10-12 वर्सां ते कोणाक फटोवंक शकना. ते फटिल्ल्यो केसी मेळटा पळय न्हू पयशे, ते आतांचे मेळटा 21-22 आतांच्यो. म्हणजे आतां खंय तरी ते फेल जाला म्हणून ते केसी कोणाचे पयशे तरी आडकल्या म्हणून ते केसी भायर सरल्या. ते 2000 म्हणजे फाटल्या 12 वर्सां जर एक्टीव आहा जाल्यार इतले वर्सां कोणाचे फटोवल्या पयशे कोणूच उलोवना. कित्याक? कारण तेन्ना कामां जाले आसतली. पण आमी न्हू काल एक स्टोरी केल्ली मुद्दम आनी आमकां एक मनीस मेळ्ळो तितूंतलो भितरलो. तेणी डिटेल्स दिल्यो की हे बरें चल्लेलें आमचें अशें सुरळीत चलिल्लें. प्रॉब्लेम जालो कोविडा टायमार जेन्ना सगळेंच बंद जालें, जॉबाचें बंद जालें, लोकांक पयशांचो आपलो भंय दिसपाक लागलो, लोक पयशे रिटर्न मागपाक लागले. तेन्ना हे सगळी गणितां बिस्कटपाक लागली. तेजे उपरांत खुबशे रुल्स येयले सीएमान. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बाकीचे जॉब स्टॉप केले. अश्यो खुबश्यो गजाली मातशे रिफॉर्म्स येयले. तितूंतली तेंची गणितां मातशी म्हणजे घुसपटली सगळी. सो हे एक्चुअली चलता 2000 फाटले 10-12 वर्सां. सो फाटले 10-12 वर्सां हेंच्यांनी खुबशे जॉब दिले आसले. आनी तितूंतले आमकां जे एक डिटेल्स मेळ्ळे पळय न्हू, जे पुलिसां कडल्यान आमकां मेळना की पुजा नायकाचे केसीन म्हणटा ते कितें एक 7 डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांची नांवां घेतल्या आनी एका बीन 2 म्हणटाले ऑफिसर म्हणून 7 कितले मेळटा. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर तेजो वेगळो वेगळो लॅपटॉप आसलो. ते सगळे लॅपटॉप पुलिशेन सीज केल्या म्हणून. तो खंयचे डिपार्टमेंटाचे लॅपटॉप सुद्दां मिक्स करिनासले. ह्या डिपार्टमेंटाची गजाल ह्या लॅपटॉपान अशे इंडिपेंडंट आसल्यो. आनी लोकांक लुटपाची ब्युरोक्रेसी सुद्दां इंडिपेंडंट आशिल्ली. सो इतले सिस्टमॅटीक ती कारण ती मुरलेली न्हू तितून. तेंच्यांनी खूब दीस ते काम करून एक्सपिरियन्स जावन तेंच्यांनी ती सिस्टमॅटीक आपली वेवस्था बशिल्ली. सो म्हाका अजून एक दिसता की इतलें इन्वेस्टिगेशन जालां आनी इतले दीस रिमांडाचेर आपण तेंचो स्टेटमेंट, तेंचे स्टेटमेंटांतले डिटेल्स, तेंच्यांनी कोणाची ती कांय उलयनासतना अशी रावनासतली. ह्यो डिटेल्स आमकां पुलिसां कडल्यान येना. सो अश्यो कितें भयानक डिटेल्स पुलिसां कडेन पावल्या काय ज्यो मागीर ताका एडिटींग जातलें आनी त्यो भायर सरतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवपाक जाय. दिपश्रीचे केसीन तितून म्हणजे तेजी हिस्ट्री आहा 2021ची. आमीच स्टोरी केल्ली. वाळपय ती हरवळे रावताली. वाळपय एका कोणाक फटयलो तिका एरेस्ट केल्ली. तेजी स्टोरी आमी केल्ली आहा. सो तिका तेन्ना एरेस्ट केल्ली. पण तियेन आपलें हें कंटिन्यू दवरलां. ती माशेलान शिफ्ट जाली. माशेलान ती आतां रावता आनी माशेलाच्यान ऑपरेट करता. दुसऱ्या एका झोनान ती ऑपरेट करता. तेन्ना ती 70 तेवटेची वाट सोडली पण ती 70रीन एक्टीव आसली. सो ह्यो सगल्यो गजाली वेगळे वेगळे प्रस्तादी काम करता. वेगळे वेगळे कंपनीज जाल्या त्यो. पण डिटेल हें पळयत जाल्यार लोक पाडून म्हणटा लोक कशे फटवता काय म्हणून. जेन्ना कळटा हेजो जॉब लागलो, तेजो जॉब लागलो, तिचे कडेन पयशे दिवन माउथ पब्लिसिटी जाता म्हणून लोक पयशे दिता न्हू. म्हणून तेंचे फाटले 12 वर्सां चालू आहा न्हू. जर 12 वर्सां पयलींच कोण फटवलेलो जाल्यार तेन्नाच गजाल भायर सरपाची. सो 12 वर्सां पयलीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेळटाले लोकांक. मेळटाले पोस्ट कोविड मेळना जालें आनी म्हणून तातूंतल्यान प्रॉब्लेम आनी ह्यो त्याच टायमाच्यो केसी पळय 21 पयशे दिल्ले म्हणटा. बरोबर. ताचे उपरांतचे पयशे पोस्ट लॉकडावन केसी आहा ह्यो. आमी कुटीर उद्योग म्हणटात. हे एक जर आयकलें हाका लुटीर उद्योग म्हणचें पडटलें. कळ्ळें तुका अशी परिस्थिती आहा. पण जयल बाब हे कितें तुका कितें दिसता? नांव हांव मातसो तें आतां CID स्टायलीन या आमी. कळ्ळें तुका? तुका दिसता लौकीक सांगता ती गजाल 2 पॉसिबिलिटी आहा. एक तांचे पयलीं सादताले मागीर सादपाचें बंद जालें. दुसरी गजाल की हे सगळे गजाली आहात त्यो खंय तरी एकामेकाक कनेक्टेड आहात. आनी तांचो कोण तरी एक गॉडफादर आहा. जो गॉडफादर कोण तें हातूंतल्यान कळप गरजेचें. अजून मेरेन पुलीस सांगनात की ताणें आपली स्टेटमेंटा भितर कितें दिलें तें. तिसरी एक पॉसिबिलिटी हांव घालतां. फक्त एक पांडुरंगान घाली एक लौकिकान घाली आतां हांव एक घालतां पॉसिबिलिटी. ह्या सगळ्यांचे वेगवेगळे गॉडफादर आशिल्ले. ते गॉडफादर घडये 2022 भितर सर्क्युलेशनांतल्यान भायर गेले किंवा सर्क्युलेशना भितर उरले. पूण सिस्टम चालू उरली. तुका हातूंतली खंयची पॉसिबिलिटी चड रियलिस्टीक दिसता? सी प्रमोद, पॉसिबिलिटी तो वेगळो विशय. पण हितून भितर 2-3 गजाली अश्यो आयल्या की जॉब्स दिले. पयलीं लौकिकान जशें म्हणलें की जॉब्स पयलीं तरी दिले आसतले कोणाक तरी आनी दिले आसतले. पॉयंट नंबर 1. पॉयंट नंबर 2 इज तितून भितर गव्हर्मेंट एम्प्लॉई
आसाच म्हणून आतां एक कळत आयला कितें एक कॉन्स्टेबल आसा आनी कोण आसा पुलीस आसा आनी बरें आसा. सो दॅट इज द सेकंड पार्ट वेर अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई इज इनवॉल्ड. ओके, नाव कमिंग टू द थर्ड पार्ट वेर द CM एज सेड दॅट कोणाची केसी आसा जाल्यार मुखार येवचें आनी कंप्लेन लॉज करची म्हणून. Now suddenly you see a spate of people, I mean spate of cases coming up, people are coming forward and registering the cases. How many of these cases are genuine? Question number one. Whether jobs were really given, then are you going to investigate those jobs? आता समज ताका जॉब दिल्ले, कोणे दिल्ले, तितूंतल्यान तुमी हें करतले आनी then whether their inquiry will be launched at the job level. That is another legal level, but are you going to investigate here? जो मनशान समजा फाल्यां जॉब जॉब घेतला घेतला कळ्ळें कळ्ळें जाल्यार ताजेर कितें करतले? ओके, वेर डज दीस गो फ्रॉम हियर? स्टोरी आयकोंक बरी दिसता प्रमोद. आतां पळय रेल्वेची ती स्टोरी हेजी रेल्वे जॉब्स म्हणटा ती व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी वेर यू आर क्रिएटिंग अ नायस स्क्रिप्ट. आपण तुजो प्लॉट आशिल्लो तो हें केलो, टेक ओवर केलो, एक्वायर केलो आनी आमकां आपणाक अमूक जॉब्स प्रॉमीस केल्या आनी तिजे भितर मागीर शी स्टार्टेड कोलेक्टिंग ऑल दॅट डेटा इन्फॉर्मेशन मनी आनी तशें जालें. द स्टोरीज आर फायन, बट वॉट हॅपन्स वेन दे गो टू द लीगल the root of it. To the root of it. Yeah. When you go to the court, how does the court see it? हितून भितर कन्विक्शन कितलें जाल्लें आसा आनी कितले जाणां अशें हें केल्लें आसा, गिल्टी थारायल्लें आसा कोर्टान, आनी वॉट इज अ डिटरंट हियर सो दॅट दीस डजंट हॅपन अगेन. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स. आतां सद्याक इंटरेस्टिंग जालां फकत ते स्टोरी आयकून की हेका धरलो तेका धरलो, स्टोरी सोंपत ना. सोंपत ना. आनी कोण आमी आतां एक स्टेप मुखार वतले मागीर आज आनीक स्टोरी येता, फाल्यां आनीक स्टोरी येता. आनी तो स्टोरीचो इंटरेस्टिंग भाग कितें, ते कडेन कितल्यो गाडयो आसा, कसल्यो कसल्यो गाडयो आसा, ताजी रील्स जावपाक लागली. रील्स जावपाक लागली. सो हे जे भायर पावलां, सी ओनली थिंग वॉट हॅपन, वॉट इज इम्पॉर्टंट रायट नाव इज हाव इज द पुलीस गोइंग टू प्रेजेंट अ सॉलिड केस and whether that money which is paid, go to the root of it. Whether they are going to go to the root of it, whether that money, if it is genuinely paid, point number one, and if it is genuinely paid, are you going to recover it? And if yes, how? Those are the questions which police will have to answer. Yeah. टिपिकल असते गेले दया दाल में कुछ काला है म्हणून, काय दाल ही काली है ना. एक प्रमोद गजाल ह्यो 2-3 गजाली क्लियर जावपाकूच जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान, की कोणाचो मेरीट मारून जर ह्या लोकांनी कोणाक जॉब दिल्ले आसत पयलीं ते इन्व्हेस्टिगेशन तेजें जावपाक जाय. मागीर तो आपल्या मनशांक फ्री जॉब दिता आनी एक पयशे घेवन जॉब दिता, कांय फरक पडना. मागीर बावडो मेरिटचेर जो मनीस भुरगो जो गोंयकार एग्जाम दिता बावडो पळय, ताचो पेपर सुद्दां कोण तपाशिनात लास्ट मेरेट. जो कोण मेरिटान दिला एग्जाम तेणी बावड्याक, जो कोण हुशार आहा तेजो आपणा जाच्या बरोबर बल्ले हेंच्यांनी तेंचे पेपर मेरिट आनी गव्हर्मेंट जॉब बरोबर आयकलो तुज्या तोंडांतल्यान. हय, सो तो अजाप हे सगळे. सो म्हणटकूच हांव म्हणटा की हेजें एक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. दुसरें, जॉब दिलो म्हणून तांकां कोणी तरी पयशे दिले आसतले आनी फ्रॉड जाला अशें न्ही. हांव कितें म्हणटा, तुवें पयलीं कोणा तरी जॉब दिले सगळें बरोबर आसा, मागीर जेन्ना तूं लोकां कडल्यान पयशे घेत रावता पळय तुमी एकटे मनशान, आनी तो म्हाका दिसता तुका सांगपाची गरज ना, पयर ती एक केस, एक सुसायड केस जाल्या, ताणें कितल्या लोकां कडल्यान पयशे घेवन दवरलेले. तुमकां खबर आसा पोस्ट कोविडान तुमचें काम जायना म्हणून, ह्या गव्हर्मेंटान तुमचें काम जावना म्हणून खबर आहा, तुमी लोकां कडल्यान कशे पयशे घेतले. सो तांकां ती एक लत लागलेली, तांकां ती एक संवय लागलेली लोकांक फसोवपाची, लोकां कडल्यान पयशे घेवपाचे. काल पयर सुद्दां पयशे म्हणजे हाल्ली सुद्दां पयशे घेतलेले आहा तातूंत केसीन. एक पयलींचे पयशे न्ही सगळे, 10 वर्सां पयलींचे पयशे न्ही. म्हणजे तांकां संवय लागली प्रमोद फसोवपाची. तो एक व्यसन आसता पळय तें, तांकां व्यसन लागलें फटोवपाचें, की एडवान्स घेवपाचे 2 लाख 4 लाख 6 लाख एडवान्स घेवपाचे आनी फटोवपाचे. ते जे कशें दिसता म्हाका दिसता हे फ्रॉडूच लोक हे. हितून म्हाका जेन्युइन अशें दिसना म्हणजे कोणी तरी दिला आसतलें काय म्हण म्हाका डावट जाता. कारण हे सगळे फ्रॉड कितकेशाच लोकां कडल्यान प्रमोद घेतले. ह्यो कंप्लेनी कांयच न्ही. कितले लोक येयना फुडें कंप्लेन करपाक. हांव म्हणजे आतां उलोवन ताचो फायदो ना, पूण कितके लोक आसा प्रमोद जे येयनात फुडें कंप्लेन करपाक. कारण लज जातली म्हणून सोसायटीन आपली लज जातली, आपले कोण एरियन गांवान आपणाक आसतले म्हणून लोक बाबडी येयना. पूण हे फ्रॉड लोक, हे असले गांव म्हणजे सगळ्या तालुक्यांनी आहा हे फक्त हांगाच न्ही, गोंयभर म्हाका दिसता. तूं म्हणटा अशें पेडण्या टू काणकोण मेरेन सगळे कडेन आहा. पळयलो की चैन से सोना है तो जाग जाव बी हांवें आयकल्लें. आतां ह्या गोंयकाराक कशें जागोवप, जॉयल आमकां त्या प्रश्नाचेर व्हरता. पयलीं म्हळ्यार वेवस्थेक कशें जागोवप. वॉट इज द लॉजिकल कंक्लुजन ऑफ दीस इन्व्हेस्टिगेशन. जांकां अरेस्ट केले आतां तांचेर सारकें पावरफूल चार्जशीट जावप हें लॉजिकल कंक्लुजन, काय बाबा तांणी हाजे पयलीं कितें केलां, तांचो बोलविता धनी कोण, तांचो गॉडफादर कोण, हे सगळें खणून काडून तांचे म्हऱ्या पावप इम्पॉर्टंट. आनी हें सगळें करप
ह्या वेवस्थेक परवडटलें काय कितें? वेवस्थेचे गजाली म्हटले न्हू, हांवें अशें तुमकां एक एग्जांपल दिता ह्याच केसी बद्दल, जे भितरल्यान गजाली कळ्यो आमकां थोड्यो. हय तितून हे एरेस्ट जावन सुद्दां की अशें बाबा आतां अशी ना परिस्थिती की आपूण हें आतां सोडप हें सगलें वा एक्शन जातली भितर उरतले. तुमी जशें म्हणटा ज्यो केसी आसा त्यो कश्यो कंक्लुजनां आसपाक जाय. कोण जर 5 वर्सां पयलीं तेजे कडल्यान खरोच जॉब घेवन लागला कामाक, तेजेर तूं कशी कितें कारवाय करप? कारवाय करता. तो जॉबाक लागला, तेका कांयच सांगूंक शकता तुवें पयशे दिल्ले तेन्ना पयशे दिवन घेतले सो तुका आतां जॉबा वयलो काडटा अशेंय करपाक शकना. सो रेट्रोस्पेक्टीव व्हडलो तेजेर हें जायना, फुडली सिस्टम जाग्यार घालपाक जाता. पण हांवें अशें आयकलें काय ह्या कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनान मदींची रिमांड ट्रान्सफर बी जालो दुसरे हितून न्हू, मदीं अशें आयकयलें ते आहा मनीस इनवॉल्व, ते अशी भाशा उलयता की बाबा जे पयशे जे आतां कोण फुडें येयल्या, जेंचे पयशे रिटर्न मेळना वा ताका दिसता आपले पयशे वयता म्हणटा कंप्लेन करपा फुडें, कोणाचे पयशे आहा आनी जे फुडें येयले आनी फुडें येवना बी, तेंचे दिवपाक ते दिवया, कोणाक ऑफिसरा कडेन आहा तेंचे कडल्यान कशें काडपाचें तें आमकां खबर आहा. ही भाशा म्हणजे ते आहा एकदम भायर सरलो बेलाचेर की ते परत आपली सिस्टम जाग्यार घालतले आनी ते पयशे खंय अडकल्या, कोणी कोणाक पिळपा जाय तांकां पिळटले. पिळटले थंयच्यान काडून, म्हणजे जेजें काम जावना तेजे पयशे काडून तुजे बाबा इन्वेस्टमेंट तुका पाविलो, तुजो इन्वेस्टमेंट तुका पाविलो, ही सिस्टम ही प्लॅन सुद्दां तेंचे तकले ना. सो ही असले जेन्ना प्लॅन करपी मनीस वा असले ठरयल्ले मनीस आहा ते खंयच्यान सुदारतले आनी ती सिस्टम कशी जाग्यार व्हेरी इंट्रस्टींग. लौकिकान बरो शब्द वापरलो, इन्वेस्टमेंट म्हणून. इन्वेस्टमेंट जॉबा खातीर केल्ली इन्वेस्टमेंट. एक लॉजिकल कंक्लुजनाचेर पावप शक्य आसा. हांव कित्या खातीर विचारता, आय एम नॉट स्कॅप्टिकल अबावट इट, बट आतां ऑफिसरांची नांवां येवपाक लागली. ऑफिसरांची नांवां येतकीर आतां ऑब्वियसली हांव तुका सांगता मंत्र्यांची नांवां येवपाक लागतली. बरोबर? हें लॉजिकल कंक्लुजन खंय पर्यंत पावतलें? कारण आज मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां की आपूण आय हॅव पुट इन अ सिस्टम दॅट सो दॅट दीस डजंट रिपीट अगेन. वॉट हॅपन्स, ताणें सांगलें तशें, जांकां समजा जॉब मेळ्ळा तांचें कितें? नंबर 2, फाल्यां जर तांचीं नांवां येतात, पुलीस तातूंत भितर घुसतले काय कितें? प्रमोद, ते लॉजिकल कन्क्लुजनाक वचूंक शकत ना. नाच म्हणटा हांवें, प्रश्न I'll tell you why. लौकिकांनी तेच केलें. I'll tell you why. केन्ना तूं आतां एक ब्रायब घेता जॉबा खातीर, तूं कितें रिसीट दितलो, आय एम टेकिंग अ ब्रायब फॉर ऑफ 40,000 रुपीज टू गीव इन एक्सचेंज फॉर अ जॉब अशें म्हणून दितलो ना? काय, इट इज जस्ट अ ट्रान्झॅक्शन विच इज अ कम्प्लिटली नॉन रिटर्न ट्रान्झॅक्शन. ओके, नंबर 1. नाव ती रेल्वेची जी अशी थिंगा तेणी बरोवन रिसीट दिलो, बट जॉबा खातीर म्हणून दिवंक ना. हय, शी इज जस्ट गिवन अ रिसीट दॅट आय हॅव टेकन दॅट मनी ऑफ 40,000, 50,000, 1 lakh, whatever. So here the question is, when you are presenting your case, आता बेल मेळ्ळी, आता फाल्यां केस चालू जातली. When you are presenting the, what evidence do you have that there was a bribe paid for a job? Are the police having enough evidence to prove to the court saying that this money was given for a job? तूं आतां बरें सारकें गुगली घालता पळय. In that, हांव तूं सामको म्हाका PhD लेवलाचेर व्हरता क्रायम इन्वेस्टिगेशनाचेर. हांव सारकें प्रायमरी लेवलाचेर आहा, तांचे नांवां येतात, तांचेर कितें जातलें? बेस्ट सोल्युशन प्रमोद, आतां जे धरल्या तेंकडच्यान हें करून घे, जे पयशे वसुली करता ते कर, जे पयशे कोणाक दिवपाचे आसा दी, आनी फुडली आसा ती कारवाई तेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज कोण तर आसा जाल्यार तेजेर मागीर इन्वेस्टिगेशन चालू कर. अदरवायज दिस वील बी अ नेवर एंडींग एक्सरसाइज, केन्नाच जावचें ना. कित्याक जो एक्यूज आसा तो आतां सपोज म्हणलें आपण पयशे घेवंकूच ना म्हणून कितें करतलो? म्हाजेर बोगलाण घातला, बेश्टे म्हाका बेश्तो बली केला आनी फटयला म्हणून गेले. कित्याक वॉट यू एग्री विथ दीस? जॉयल म्हणटा तुगेलें हाचें इन्वेस्टिगेशन जावप सामकी कुस्तार. मुखार सेफगार्ड्स घालप इज द टॉप प्रायोरिटी. फाटीं कितें जालां तें एस्टाब्लीश करप इज अ व्हेरी किचगटीचो प्रश्न म्हणून तूं पडटा. कारण तुवें मुद्दो काडिल्लो, जर फाल्यां जर कोणें मेरिटोरियस मनशाक कुशीक उडोवन जर पयशे दिवन जॉब घेतला, थंय एक्शन जावपा जाय म्हण. जॉयल म्हणटा शक्यच ना म्हण. सगळ्या हेजेर हांव तुका एकूच सांगता, हेजेर आमी डिस्कशन करच्या पयलीं सगळ्या हेजेर एकूच उपाय आसा. युनियन गव्हर्मेंटान सुद्दां आपलो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केल्लें आसा आनी ते पद्दतीन नोकऱ्यो भरतात. गोंयानूय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच आसपाक जाय. तो गोंयांतल्या खंयच्या काणकोण पासून पेडण्यां मेरेन तूं म्हणटा अशें, आनी केप्यां, सांग्या, धारबांदोडा खंयचोय भुरगो जेचे कडेन मेरीट आसा ताका ती नोकरी मेळपाक जाय. सो हांव त्या हेजेर आसा की ही इन्वेस्टिगेशन जातलीच. जशी जमनीची जाली आनी तातूंत लास्टाक भोंवन जमनी सरकार ताब्यात घेवपाचो आसा, तर ही इन्वेस्टिगेशन खंय तरी पावतलीच. पूण ही इन्वेस्टिगेशन जे कामाक लागलेले आसा तांच्या मुळा मेरेन पावतली अशें म्हाका दिसना. आतां
मग ती सांगतली का जे कितें ऑफिसर इन्वॉल्व आसात तांचे कडेन ऑफिसरांची नांवां अशी कोणय घुसपायतले म्हणजे आता कितें फॅक्ट आहा तो पुलीस जेन्ना चार्जशीट फायल पण ते करतले इन्व्हेस्टिगेशन तरी जातले का हय म्हणटा पूण तुका पुलीस जेन्ना चार्जशीट फायल करतले नाही, किंवा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनच जावचें किंवा ना. पुलीस ऑफिशियल स्टेटमेंट दितलो की तेणी अमक्या अमक्या लोकांची नांवां दिल्या म्हणून तेन्नाच कळटलें की म्हज्या तरी बाबडे ऑफिसराचें नांव आसा म्हणून भितर तेन्नाच आमी तेजेर उलोवंक शकता पूण हांव म्हणटा की चार्जशीट जो मेरेन येयना हेतुरले की तो मेरेन कोण ह्या प्रकरण आसा कोणी पयशे कितले ट्रान्झॅक्शन जालें काय कितें प्रूफ आसा फाल्यां तूं कोणाचें नांव सांगतलें पूण कितें ट्रान्झॅक्शन आसा तुमच्या कडेन जाल्लें हय प्रूफ आसा लोकी कितें तुका दिसता हे तुजी नांवां येतात समजा ऑफिसरांची नांवां आयलीं ती मागीर कशी एस्टाब्लीश करप काय करपच ना हांकाच धरून कारण म्हाका दोग तीग जाणांनी बरे अशे प्रतिश्ठीत मनशांनी मेसेज धाडलो डू यू थिंक द बीग फीश वील इवन बी टच्ड इन दीस मॅटर काय म्हण आतां म्हाका बीग फीश खंयची तें खबर ना आमचे कडेन सद्या पापलेटूय आसात इसवणूय आसात चोणोकूय आसा हे खंयची लेवला वयले बीग फीश तें म्हाका खबर ना बट बीग फीश म्हणटा तेजी कॅटेगरी आहा ताका हात तरी लावप जातलें हे सोदून काडप न्हू इतलें डिफिकल्ट ना कारण आमी आमकां जशें आयकूं येता तेजे कडले डेटा तेजे कडले लॅपटॉप हे सगल्यो गजाली तेणी मेनटेन केले आसतले ते काय जाल्या उपरांत ओडून आसतले वा तेणी आपल्या स्टेटमेंटांनी सांगलां आसतलें आतां पर्यंत खुबश्यो गजाली त्यो मॅच करून खंयच्या मनशाक लायल्लो कामाक तेन्ना डायरेक्टर कोण आसलो तेन्ना मिनिस्टर कोण आसलो ह्यो मॅच करून फक्त ट्रान्झॅक्शन कळचें न्ही आनी पयशान काम केलां तर तेंच्यांनी हांवें पेपर सारके केला आसतले इंटरव्यू जाले आसतले एविडन्स हें करचें पडटा काम कशें जालें आसतलें तेजी पेपरवर्क सारकें आसतलें तेजी एग्जाम सारकी दिली आसतली तेजी ओरल सारकी जाली आसतली सगळें तें करून हाडलां आसतलें न्हू सो तें प्रूव थंय वोन अडकतलो पण तेणी जें काम केलां तेन्ना ते मनीस सांगता तें मॅच जाता काय ना ह्यो गजाली इजिली काडपाक तो डेटा एक मनशाक जेका रिक्रूट केला खंयच्या टायमार केला आनी त्या मनशा खातीर कोणाक ब्लेम करता तो मॅच करपाक व्हेरी इजी आनी तें केलें की एक्चुली काम केन्ना जाता तेन्ना तो ऑफिसर वा तो मंत्री तो पॉलिटिशियन काम करता तेन्ना जाता जाल्यार तुज्याक व्हॅल्यू ना ते काम करता म्हणून ताका व्हॅल्यू आहा ओके हेंचेर एक्शन जाता आनी ह्या जाग्यार पडटा जाल्यार हें ऑटोमॅटीक मरतलें करेक्ट जय बाब मुगे फायनल एकच प्रश्न आहा लॉजिकल कंक्लुजन बरें आहा इतली ज्यो केसी आयल्यात वॉट डज दीस टेल अबाउट अस गोंयकार See, it only tells that Goenkar is very, very frustrated. He doesn't have a job and he wants a job desperately at any Government cost. job. A government job at any cost, whatever the cost may be, and whoever that person may be, and wherever they have to pay, they are ready to pay, but they want a government job. but then how to recover that investment after getting that government job मागीर तो कोणाच्या तरी गव्हर्मेंट कामां करतलो हां अशें अशें जालें मागीर तो दुसरी गोंयकाराक पिट्टलो हय सो मागीर तो गोंयकार परत गाळी घालत वतलो सगळे आपल्या पिट्टात म्हणून आनी हातूंतल्यान एक No, but, विचित्र सायकल तयार जातली अशें आतां पांडुरंगान सांगलां तशें की गोईंग फॉरवर्ड आय मीन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां आयलात Yes. सो इफ दे Has to be strictly implemented then एब्सोल्युटली हांव इतल्याचेर थांबता आमचो वेळ सारको सोंपला आमी लास्ट बऱ्या मुद्द्याचेर पाविल्ले की ही सगळी जी आसा पयशे दिवन जॉब जर घेतलो गव्हर्मेंट जाल्यार तो जॉबा लागतकीर कितें करतलो तो आपल्याली लोकिकान बरो शब्द वापरलो इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट रिकवर करपाक लागतलो मागीर तो कितें करतलो जाल्यार तो गोंयकाराक पिट्टलो गोंयकाराक त्रास करतलो करप्शन करतलो आनी हातूंतल्यान जी एक सिस्टम तयार जातली ती सिस्टम आमकां एक परमनंट करप्ट ब्युरोक्रेसी दिवन बसतली कारण हे मंत्री जे आसा पळय आनी आमदार आहा पळय हे आज आसा फाल्यां ना हे जी ब्युरोक्रेसी तयार जातली पळय करप्ट ती आमकां फुडल्या 20 ते 30 वर्सां भोगची पडटली आनी आमी गोंयकारच ताका कारणीभूतूय आसतले आनी आमी गोंयकारच ताजे विक्टीमूय आसतले ही आमची शोकांतिका इतल्याचेर थांबता पांडुरंग बाब जयल बाब लौकीक बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता